नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. भाजपा मगो सरकाराक जाली 3 वर्सां. फक्त पॉप्युलिस्ट स्किमी लायल्यो चालीक. धोरणात्मक आणि गोयच्या भवितव्याचे दृष्टीन महत्वाचे विषयांचेर पाल हालना. पळयात जाहीरनाम्याचो पंचनामा. विरोधी पक्षाचे झेडपी वेंचणुकेन उमेदवार नात. मात पक्ष अंतर्गत बंड आणि युतीतल्या मतभेदांक लागून भाजपा झगडटा आपलेच मनशा वांगडा. हागवण लागून वाळपय आनीक एकलो सोंपलो. दुयेतीचो आंकडो पावलो 20चेर. अजून धामीचे निश्चित कारण कळना. लोकांचेर आकांत. गोंयकारांनी झेडपी वेंचणुकेक लोकविरोधी प्रकल्प हाडपी पक्षाआड मतदान करचे. गोवन्स फॉर दाबोलीम ओन्लीचो लोकांक उलो. आणि साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लब जीपीएल वस्ताद. फायनलीन काकुलोक मारले 6 विकेटींनी. जिनोक 3री, सन इस्टेटाक 34 सुवात. सनी पटेल प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट. खबरो विस्तारान. भाजपा सरकाराक 3 वर्सां जाली. त्या निमतान भाजपान विधानसभा वेंचणुके वेळार दिल्ले जाहीरनाम्याचो पंचनामो करपाचे प्रुडंटान थारायले. कितें जालें आनी कितें जालें ना ताचो हो हिशोब. 3 वर्सांन सरकारान फक्त पॉप्युलिस्ट स्किमी चालीक लायल्यो. मात जे धोरणात्मक निर्णय गोयच्या भवितव्याचे दृश्टीन घेवंक जाय आसले थंय पान पसून हाल्ले ना. पळयात खासा रिपोर्ट. भाजपाक 2012चे विधानसभा वेंचणुकेत स्पष्ट बहुमत दिवपाक गोयच्या कांय वादग्रस्त मुद्द्यांचो वांटो आसा. ते मुद्दे भाजपाच्या जाहीरनाम्यात म्हणजे तांच्या व्हिजन डॉक्युमेंटांत सगळ्यांत वयर झळकताले. 9 मार्चाक भाजपाच्या ह्या सरकाराक 3 वर्सां पुराय जातात. मात ते वादग्रस्त मुद्दे तडीक लागिल्ले नात. प्रादेशीक आराखड्याक सरकारान हात पसून लायिल्लो ना. लोकायुक्त आयलो आनी गेलो. निकाल शुन्य. इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्डां करप आडकलें. माध्यम मुद्द्याचेर भाजपान उतर फिरयलें. शेतकी खात्यान 2 मंत्री पयले. मात शेतकी पॉलिसीचें नांव सरकारान काडूंक ना. कॅसिनो मांडवींतल्यान भायर वचपाक कळाव आसा. आरोग्य विमा येवजणेचे 3रे फावट टेंडर काडलां. गोंय 3 वर्सांत प्लास्टीक फ्री करता म्हणिल्लें. तें जावंक ना. जुवारी पूल बांदता म्हणिल्लो. आतां तो केंद्र सरकार बांदतलो. 18 म्हयन्यां भितर गार्बेज मॅनेजमेंट करता म्हणिल्लें. जावंक ना. भाजपा सरकारान वेळार चालीक लायिल्ल्यो गजाली. पेट्रोल 11 रुपयान सवाय. चलयांक लग्नाक 1 लाख रुपया दिवपाची लाडली लक्ष्मी येवजण. गृहिणीक म्हयन्याक 1200 रुपया म्हारगाय भत्तो. कालवी पूल. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण वाडोवन 2000चेर व्हेली. स्कुलांतल्या भुरग्यांक टॅबलेट. पणजी ओल्ड गोवा हायवे. पाटो पार्किंग प्लाझा. सरकारान गरज नासतना कांय प्रकल्पांक हात घालो. मांडवीचो 400 कोटींचो 3रो पूल. मिरामार दोनापावला रस्त्याचें कॉन्क्रिटीकरण आनी गवंडाळे पूल. सरकाराची 3 वर्सां कशीं आसलीं हाचेर आमी कांय फुडाऱ्यांची मतां जाणून घेतलीं. People of Goa had given them a clear mandate, not like my government where we had to depend on the alliance, we had to form a coalition government, we had to do lots of balancing. Unfortunately, after completing 3 years, if you go to the people and get a feedback, the general feedback is people are not happy with the performance of this government. वो सरकार जर एक उतरान एनालायज करून गेलो जाल्यार अशें दिसता दिस इज 3 years ऑफ यू टर्न्स ऑन प्रॉमिसीस दॅट ब्रॉट दीस गव्हर्मेंट टू पावर. रिजनल प्लॅन, लोक आयुक्त, इन्फॉर्मेशन कमिशनर हे इश्यूजांचेर कांयच डिसिजन जाल्लें ना. म्हणटकर अशें दिसता की हो सरकार व्हेंटिलेटराचेर आसा. गेल्या 3 वर्सांत सरकारान लोकांक आश्वासनां खूब दिली. तातूंतली काही पूर्ण जाली पण सगळीच काय पूर्ण जाल्या तशें म्हाका दिसना. आनी आतां जर आमी जर पळोवंक जर गेले जर जायत जाल्यार हेज्या फुडें जर आतां एकूणच आमची आर्थीक परिस्थिती जर पयली जर जाय राज्याची जाल्यार म्हाका दिसना की सरकार हेज्या फुडें अशा तरेन जी कितें पयशांची उधळपट्टी तांणी पळय केल्ली ती फुडें करूं शकतले म्हणून. त्या सरकारान सगळी फटींग म्हणा चल्लें. यू टर्न म्हणटा पळय ते सारके बारीक उतर. आनी करप्शन इतल्या लेवलाचेर हाय आसा की केन्नाच हेज्या आदीं इतले करप्शन लेवल जावंक ना. आयज सरकारान जी लँड ग्रॅबर्स आहात ते भितर आसूंक जाय आसले ते आयज आमचें सरकार चलयता. अभ्यास केल्या उपरांत एक गजाल समजता. सरकारान फकत पॉप्युलिस्ट स्किमी चालीक लायल्यो. मात जे धोरणात्मक निर्णय जावंक जाय आशिल्ले
आणि गोयच्या भवितव्याच्या दृश्टीन ज्या मुद्द्यांचो निकाल लागूंक जाय आसलो ते मात अजून तशेंच आसात. हे विशय फुडले 2 वर्सां भितर तडीक लावंक सरकाराक जमत काय? ब्युरो वांगडा आमचो सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. झेडपी वेंचणुको पक्ष पावण्यार घेवपाचो निर्णय भाजपा सरकारान घेतलो खरो, मात ताचे परिणाम आतां जाणवपाक लागल्यात. युतीतल्या पक्षां मदीं बंड आनी निमणे दिसा पक्षांतच बंड अशे विचित्र परिस्थितीन सध्या सत्ताधारी सापडल्यात. बंड शंपाची चिन्हां नात आनी मगो आपले उमेदवार अपक्ष म्हूण उबी करत आसात. अधिकृत रितीन विरोधी पक्षांचे उमेदवार नात, मात पक्षातल्या आणि युतीतल्या विरोधकांकडे झगडपाचे काम सध्या भाजपाचे पुढारी करपाक लागल्यात. सध्या आसा ती परिस्थिती अशी: मगोचे कार्यकर्ते अपक्ष उमेदवार म्हूण भाजपा आड उबे रावल्यात. भाजपाचेच कार्यकर्ते कांय कडेन अपक्ष उमेदवार म्हूण आपल्याच पक्षा आड उबे रावल्यात. कार्यकर्त्यांमदीं झगडी पेटिल्ल्यान भाजपा आमदारा मुखार पेच. विरोधी पक्षाचे उमेदवार नात, मात आपल्याच मनशा आड झगडपाची परिस्थिती. कांय कडेन मतदारसंघ फेर रचणुकेक लागून भाजपा आमदारच भाजपाचेर पिकार. कांय आमदारांनी आतांमेरेन उघडपणान पक्षा आड भुमिका घेतल्या. तांणी पक्षाच्या उमेदवारा आड आपले उमेदवार घाल्यात वा भितरल्यान ते दुसऱ्या उमेदवारा खातीर काम करतात. आतांमेरेन दिसता ते चित्र अशें: कायतू सिल्वा करता आपल्याच पक्षाच्या उमेदवारा आड काम. सुकूर मतदारसंघात मायकल रोहन आयले भाजपा उमेदवारा आड एकठांय. नावेली मतदारसंघात भाजपा उमेदवारा आड भाजप कार्यकर्त्यांचे बंड. आणि बाकीच्या मतदारसंघांनी भाजपा कार्यकर्त्यांचे अपक्ष उमेदवार म्हूण अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 9 मार्च म्हणल्यार सोमार. तो मेरेन जाता तितले स्वकीयांचे अर्ज फाटीं काडूंक लावपाचो यत्न सध्या भाजपाचे पुढारी करतात. मात तांकां कितले येस येतले ते सोमाराच कळटले. मगोनय आपल्या कार्यकर्त्यांक अपक्ष उमेदवार जावपा पासून फाटीं काडचे अशें भाजपान मगोक सांगलां. आयतारा अर्जांची छाननी जाली. ताचे उपरांतची परिस्थिती अशी: 35 उमेदवारांचे अर्ज भायर पडले. दक्षिणेत 12 आनी उत्तरेत 23 उमेदवारांचे अर्ज भायर पडले. सोमारा अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. वाळपयच्या पाली गांवांत सध्याक हागवण आनी उलटेची धाम आयल्या. शेनवारा रातीन हागवणीन दुसरो बळी घेतलो. 62 वर्साचो दुयेती धर्मा सावंत जीएमसीन उपचार घेतना सोंपलो. सध्याक 20 लोकांक धाम बांदल्या. 7-8 जाण वाळपय भलायकी केंद्रांत, कांय जीएमसीन आनी कांय लोक खाजगी हॉस्पिटलांनी उपचार घेतात. वाळपय दाखल केल्ल्या दुयेंतींक थंय बरो उपचार मेळनाशिल्ल्यान तांकां जीएमसीन धाडपाचे प्रकार चल्ल्यात. दुयेसाचें नेमकें कारण कळनाशिल्ल्यान आनी वेळार योग्य उपचार मेळनाशिल्ल्यान लोकांचेर आकांत आयला. पाळी वाळपयच्या लोकांचेर हागवण आनी उलटेच्या साथीचें संकश्ट आयलां. शेनवारा एकल्याक मरण आयलें जाल्यार दुसरो दुयेंती सोंपलो. गांवच्या लोकांक दुयेसाचें नेमकें कारणूय कळना जाल्ल्यान कितें करप हो प्रस्न पडला. आमच्या अजून कळना ना आमकां कितें जालां तें. ताका लागून कितें तरी एक्शन घेवपाचें. कितें लागून हें घडटा हें कोणी सांगना. गांवांतल्या भुरग्यांक, जाणट्यांक आनी बायलांक दुयेसाची लागण जायत आसा. वाळपय केंद्रांत योग्य ते उपचार मेळनात. ताका लागून दुयेंतीक बांबोळे मेडिकलांत धाडत आसात. लोक म्हणटात सरकारान स्पेशलिस्टांक हाडून लोकांची योग्य ती तपासणी करची. सध्याच्या परिस्थितीत पाळींतल्या 20 जाणांक हागवण आनी उलटी लागल्या. कांय लोक वाळपय केंद्रांत उपचार घेतात. थोड्यांक जीएमसीन घाल्यात. कांय जाण प्रायव्हेटान उपचार घेतात. मात दुयेंसांक PWDचे दूशीत उदक जबाबदार काय कितें ताचो रिपोर्ट लोकांक अजून मेळूंक ना. लोक सांगतात ते प्रमाण तांचे रक्ताचे आनी उदकाचे नमुने तपासणीक व्हेल्यात. मात सरकारान लोकांक अजून कांयच सांगूंक ना. हात पेपरार दाखयला पाण्याची मिस्टेक काय ना. पूण आमकां कशें कळटलें पाण्याची मिस्टेक आनी कसली ती. डॉक्टर येवन भायले आतां म्हापसासून पणजेसून डॉक्टर येवन चेक केल्यार आमकां कळटलें न्हू. हे आमचे वाळपयचे डॉक्टर. भलायकी मंत्री मात सांगता सरकाराक गजाल कळटाच भलायकी यंत्रणा वाळपय धाडल्या. पूण अजून निश्चित उपाय कोणेच काडूंक ना. म्हाका खबर ना ताका सांगलें म्हाका खबर ना म्हणून हांव कशें करता तुका फाल्यां दिता. दोतोर धाडपाचें आनी त्याच दिसा म्हाका आमचो ऑपोजिशन लिडरान म्हाका म्हायती दिल्या पळय त्याच टायमार मिशनरी घेर करून कामाक लायिल्ले आहा. सरकारी आश्वासन मेळ्ळां खरें पूण शेनवारा राती हागवणीन दुसरो बळी घेतिल्ल्यान लोकांचेर मात आकांत आयला. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. घेवया एक विराम.